येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत भाजपान हुबयलो जैताचो बावटो. दवल्ली रेईश मागुश आनी कुठ्ठाळे काँग्रेसीची बाबत कामगिरी. 2008 पणजे पुलीस स्टेशनाचेर केल्लो हल्लो. आताचो महसूल मंत्री बाबुशाचोय आसलो आस्पाव. 14 वर्सां उपरांत केस आयिल्ली हियरिंगाक, पूण परत मेळ्ळी फुडली तारीख. कार्यावळीक उसरां पावपाची आमदार मंत्री मुख्यमंत्र्याची परंपरा चालूच. पेडणेचो आमदारय कोरगांवां पावलो उसरां. फकत कारण विचारल्यार भिरकाटायलो रिपोर्टराचो मोबायल. पळयात आल्लेकाराचे भडक नाट्य. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भाजपान 3 मतदारसंघांमदल्या 2 मतदारसंघांनी जैत मेळयल्या उपरांत झेडपी मतदान भाजपा खातीर जैताचें थारलें. कुट्टाळेचो आमदार आल्टन वाझाची घरकान्न अपक्ष उमेदवार जिका भाजपाचो तेंको आशिल्लो मार्सियाना वाझ कुट्टाळेंत जैतिवंत थारली. मजगतीं झेडपीच्या 3 मतदारसंघांनी वायट कामगिरी केल्ल्यान काँग्रेसीक जैत जोडपाक अपेस आयलें. पळयात. दवर्ली आनी रेईश मागुशची बायपोल वेंचणुकेंत भाजपान शेक गाजयलो, जाल्यार कुट्टाळेंत भाजपान तेंको दिल्ली मार्सियाना वाझाक जैत मेळ्ळें. मजगतीं सत्तेर येवपाक झुजपी काँग्रेस पक्षाक परत एक फावट हार खावची पडली. आरजीपी आनी आप हांणी मात झेडपी वेंचणुकेंत पदार्पण केलें. दोनूय पक्षांक रेईश मागुशांत काँग्रेसी परस चड मतां मेळ्ळीं. खास करून 720 मतांनी फाटीं उरिल्ल्या आपाक भाजपाच्या जैतान व्हडलो धपको दिलो. हे वेंचणुके खातीर बरोच प्रचार करून लेगीत आपाक हार पत्करची पडली. दवर्लेंतल्यान भाजपाचो उमेदवार परेश नायक 4080 मतां जिखून आपाच्या सिद्धेश भगताचेर अदमासान 500 मतांच्या अंतरान जिखपाक येसस्वी जालो. काँग्रेसीची मात 1089 म्हटल्यार 10.79% मतांनी व्हड हार जाली. मजगतीं आमदार आल्टन वाझाची बायल मार्सियाना वाझान 4453 मतां म्हटल्यार 58% मतां मेळोवन धडधडीत जैत मेळयले आनी ते उपरांत अपक्ष उमेदवार लेस्ली गामाक 1511 मतां मेळ्ळी. मजगतीं हांगाय काँग्रेसीक हार भोगची पडली. काँग्रेस 3ऱ्या नंबरार पावली. आपाक फकत 293 मतां म्हणजेच 3.82% मतां मेळोवन हार पत्करची पडली. रेईश मागुशांतलो भाजपाचो स्टार संदीप बांदोडकरान 5345 म्हटल्यार 65.87% मतां घेवन वेंचणुकेंत जैत जोडलें. मजगतीं आरजी समर्थीत अपक्ष उमेदवार साईनाथ कोरगांवकार 13.57 मतां घेवन दुसरे सुवातेर आयलो. मजगतीं काँग्रेस निमाणे सुवातेर पावल्या. हाचे वयल्यान मुखेल विरोधी पक्षांत आत्मविस्वास आनी प्रचार नाशिल्ल्याचे संकेत दिल्यात. भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी पक्षाच्या जैताचो अभिमान बाळगून काँग्रेस आनी आपाक टक्कर दिली. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन प्रसार माध्यमां कडेन ह्या जैताचेर समाधान उक्तायलें. 3 मतदारसंघा भितर निवडणूक आशिल्ली. एक आमचे नावेलीचे आमदार उल्हास बापतुयेकर हे जिल्हा पंचायत सदस्य जे दवर्ली जिल्हा पंचायत क्षेत्रांतल्यान आयिल्ले ते आमदार जाल्या नंतर ती जागा रिक्त जाली. थंय निवडणूक आशिल्ली. थंय आमचे उमेदवार परेश नायक आमचे भारतीय जनता पार्टीचे मंडळाचे अध्यक्ष. दुसरी आमचे कुट्टाळेचे आमदार एंथनी वाझ हे आमदार जाले आनी त्यामुळे थंयची जागा ही रिजर्व आशिल्ली एसटी ती जागा खाली जाली आनी त्यामुळे थंय ती एक आमची मार्सियाना वाझ म्हणून आमच्या आमदारान आमचे सपोर्टेड आमदार जे आसात एंथनी वाझ तांच्यांनी उमेदवार दवरिल्ली आनी तांकां आमी थंय समर्थन दिलें आनी सपोर्ट केलो कारण तांचोच सीट आसल्या कारणान आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक तांच्यांनी समर्थन दिल्लें. आनी तिसरो उमेदवार जो आसा तो सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे रुपेश नायक ते उमेदवार आशिल्ले. विधानसभेच्या निवडणुकीक रुपेश नायक हांच्यांनी राजिनामा दिलो. ते अपक्ष उमेदवारी तांच्यांनी लढयली पण ते निवडणूक हारले. पण मागीर पंचायतीक ते निवडणूक जिखले. पण थंय आमचे आमदार जे आसात ते केदार बाप नायक काँग्रेसीन निवडून आयले पण भारतीय जनता पार्टीन तांच्यांनी प्रवेश केलो आनी त्यामुळे ती जागा जी रिक्त आशिल्ली जिल्हा पंचायतीची रेस मागूस त्या रेस मागूस ग्रामपंचायती भितर आमी आमचे उमेदवार संदीप बांदोडकर तांकां आमी थंय उमेदवारी दिली किलेन पंचायती भितर आनी त्यामुळे हे तिनूय जे सीट आसात ते भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार तिनूय जाग्याचेर आमचे 2 भारतीय जनता पार्टी आनी 1 जाग्याचेर अपक्षाक आमी पाठिंबो दिलो. GOA365 खातीर समीप नार्वेकार, रमेश नायक रावत, संदीप तुयेंकार आनी हिरू महाले.
कारगिल म्हणटात ते दिकरपालच्या गटारात सिवेजीचें बुरशें उदक सोडलां. हे सुवातेर वेगळ्या सिवरेज कनेक्शनाची तेच बरोबर डस्टबिनाची गरज आसा. गोवा 365 हाचेर उजवाड घातला. पळयात. आमी पळयतात जसजशें जग बदलता तसतशे लोकूय बदलत असतात. आज तुमकां आमी दाखयतात जे आज आमी ह्या जाग्यार आसात त्या जाग्याचें नांव आसा जी दवल्ले पंचायत येता दवल्ले दिगरपाली ह्या पंचायतीच्या एरिये भितर आसात आनी हांगा कारगिल म्हणटात जे लकाकी कडेन आसा. हांगा लोक जे हांगा रावता तांकां खुबशे फेस करूंक पडटा ही प्रॉब्लेमां ती म्हण ती सिवरेजी खातीर. ही जी सिवरेज आसा ही बारीक बारीक घरां आसल्या कारणान लोकांनी उदक जें आपल्यालें आसा जें रॉ वॉटर आसा हें सगळें गटारान सोडलां आनी ह्या गटारां खातीर लोकांक इतले त्रास जाल्या की हांगा भुरगीं सुद्दां खूब जाण बरना जातात. पूण हांगा खंय तरी पंचायतीन हांगा पळयले कडेन आसा पूण जे भशेन जाय आसता ते भशेन हांगा सद्याक कांय ना. हांगा सिवरेजीचें कनेक्शन जाय. जर सिवरेजी जर कनेक्शन हांगा मेळ्ळें जाल्यार ह्या लोकांचो प्रश्न सुटपाक शकता. कित्याक हें जर उदक जर सगळें सिवरेजी गेलें जाल्यार हांगा प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. पूण खंय तरी हांगा हें पळोवपाची प्रयत्न करूंक जाय. कित्याक आतां जेन्ना आमी सरपंचा फुडें उलयले त्या टायमार सरपंचान सांगलें की आमी हेजेर सोल्युशन काडटा म्हणून. आनीक जेन्ना हे लोक जेन्ना आमकां मेळ्ळे त्या टायमार त्या लोकांनी सांगलें की पंचायतीन रेजोल्युशन घेवन हे घेतले कडेन आसा आनी हांगा सिवरेजीचें काम जावचें आनी हे जे लोकांक त्रास जातात जे रॉ वॉटर ह्या उदकाचो तांकां बऱ्या पडटलें. ना जाल्यार हांगा भुरगीं अशें करून बरना जायत रावतलीं. लास्ट काल सुद्दां आमी प्रिलिमिनरीक मेळ्ळे आनी सिवरेजीचें काम चालू केल्लें हांगा. पूण कितें जालें हांगा पंपींग जायना म्हणून 2 फोन काडले आनी सिवरेजीचें काम केलें. सिवरेज जर येयत हांगा जाल्यार आख्खो निवळ जाता. सिवरेज मेन म्हणल्यार कितें जालें हे उदक जें आसा पळय जिरोवणीचें जें उदक आसा पळय तें वचना आनी वचना तें डीप वचना म्हणून तेका लागून प्रॉब्लेम जाला. हांगा जर सिवरेज जर येयत जाल्यार सगळ्या लोकांचो प्रॉब्लेम कित्याक इश्यू जाता. फक्त सिवरेज हांगा येवपाक जाय कित्याक हांगा जिरोवणी ना. हांगा थंडसाण ओल मारता आनी लोकांचे सेप्टीक टँकाचें उदक भायर वता आनी खड्यातलें सगळें वता. मेन जो पॉयंट आसा तो हांगा हे येवपाक जाय कितें सिवरेज येवपाक जाय. ऑलरेडी का पानी सब मंदिर है उधर अयप्पा टेम्पल. इधर टेम्पल पर सब बेचता है. बेचा भी कौन भी आता नहीं. इलेक्शन रहने टाइम को मेरे को डाल तेरे को डाल करके आता है. इलेक्शन हुआ एमएलए का हुआ पंचायत हुआ सब कौन नहीं आता है. ऐसा करके तुम इनको नहीं करने का उधर नीचे जाएंगे. चलो आपको वोटिंग इधर है? इधर है. हाँ इधर सबका हमारा बाल बच्चे का अभी वोटिंग मारा मारे. हाँ सबका है इधर वोटिंग. वो थोड़ा नीचे जाके देखो वो गली में रहने का के नहीं तुम आओ हम देखत आहे. किडे आसा इतू व्हडले व्हडले गटरान मागीर ते भुरग्याक आमकां बरते बरें न्ही. फाल्यां कितें भुरग्यां जावपाक शकता न्हू. हय भुरग्याक डेंजर ते आनी कितलीशे भुरगीं बरना म्हूण आयकता तुमगे. हय बरें नासता परतून परतून बेमार जाता. ते कचरो घालपाक कितें दवरपा जाय न्ही. अजुनूय कांय दवरना ना कांयच ना. गाडी येना आनी कांय ते डब्बो दवरना कांय ना. गोवा 365 खातीर दवल्ले साकून रमेश नायक रावत. रस्त्या वयले अपघात गोंय सरकारान सिरियसली घेतल्यात अशें दिसता. रोड सेफ्टी मॅनेजमेंट प्लॅन करतात. म्हत्वाचें म्हटल्यार लोकांकय आपापल्यो सुचोवण्यो दिवपाची संद सरकारान दिवपाचें थारायलां. रस्त्यावयले अपघात टाळपाक सरकारान गंभीरतायेन पावलां मारपाक सुरवात केल्या. गोवा ट्रॅफिक पुलीस, PWD, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हेर सरकारी खात्यांच्या अधिकाऱ्या बरोबर लोकांक एकठांय हाडटले. ह्याच म्हयन्याचे 21 वेर म्हटल्यार शुक्रारा पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांज हॉलांत सकाळीं 10:30 वरांचेर सगळ्यांची बसका आपयल्या. हातूंत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतय हजर रावतलो. In view of the rise in accidents in the state of Goa, there is a slight rise in accidents in the state of Goa. Because of that, the government of Goa has decided to hold a open forum on 21st at the Menezes Braganza Hall at around 10:30. So in this open forum, the general public is being invited to come and share their valuable suggestions on which the concerned stakeholders from the government, that is the transport department, the PWD, the traffic police, all of them will consider these suggestions and come out with a proper action plan to deal with accidents and to reduce them.
So the Honorable CM has consented to attend this function, and this press conference is being taken in view that the public should attend and give their valuable suggestions, their inputs on improvements. It may be in road engineering, it may be in different way of handling situations. So all the valuable suggestions from the public will be taken into consideration, and accordingly we will move forward. This is a open forum, open day to hear from the public, from the stakeholders. So it could be some innovative ideas, and the plans require constant updation and changes. Okay, what stakeholders are doing, sometimes that could be something new, suggestions from public, which might be very useful, which might save more lives, improve public safety. So we want to hear everybody and taking these inputs, valuable suggestions, we will align our future strategy on the matter of road safety particularly, because we are in a changing environment. Challenges are happening every day. There is new airports, infrastructure is increasing, public footfalls on the public infrastructure is increasing. So we need to evolve, and this is a day we want to hear public and encourage public participation, so that concerned stakeholder department, all of us, including other departments where their participation is required in the matter of road safety, we will coordinate and we will implement and make Goa a better place. Focus is on road safety. So I invite on behalf of all of us to be there on this day. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आतांचो महसूल मंत्री आंतानिसियो बाबूश मॉन्सेरात, जेनिफर मॉन्सेरात, आदलो नगराध्यक्ष टॉनी रॉड्रिगीस हांचो आस्पाव आशिल्ली 2008 वर्साची पणजे पुलीस स्टेशन हल्ल्याची केस न्यायालयांत हुमकळत आसली. निमाणें आयज ती कोर्टा मुखार आयली, पूण स्थगीत केली. फुडली सुनावणी फुडल्या म्हयन्याचे सुरवेक केन्ना तरी जातली. 14 years on, and today finally the trial began of the case that involved a mob attacking the Panaji police station in February 2008. Ironically, despite the Supreme Court's directives to fast-track cases against candidates with criminal records ahead of assembly elections this year, this case remained pending. The future of this case remains undecided, and it is to be seen what next month's hearing will bring. Yes, sir, today what happened in the court? So matter is going on today. The date has been taken by the government council. So it is now 6th or 8th of next month. Okay. Thank you. Yes, sir. पण काय दिसले वाढले काय जाऊन September morning, afternoon, morning. So why 9th of so why ask 9th or 8th October November 9th November 8th time किती मागला 9th time किती मागला He has some personal difficulty. Here is a recap of the incident that shocked the state. Watch. According to the police, Talegaon MLA Babush Monsurat tried to block the police from carrying out proper investigations by demanding suspension of Panjim Police Inspector Sudesh Naik for allegedly being complacent in arresting persons who had allegedly assaulted one Ryan Gudino. PI Sudesh informed us that during the course of interrogation of one Francisco D'Souza, alias Toto, in the investigation of attempt to murder of Babani Sheikh, the name of Ryan Gudino featured. This name was linked to Imtiaz Sheikh, brother of Babani. Imtiaz, along with Paulo De Cruz and 4 others, picked up Ryan from his residence and brutally assaulted him, and then informed the cops that they have nabbed a goon. When the police reached the site and saw the condition of Ryan,
they refused to take him in the jeep and instead asked the assailants itself to bring him to the police station. At around 6:30 in the evening, Babush led hundreds of his supporters to the police station and set a deadline for suspension of PI Sudesh Naik and arrest of those involved in the assault of Ryan. At 9:30, Babush's supporters lost their patience and attacked the police station and torched vehicles. In the melee, unsuspecting policemen got injured. Angered by the attack on them, the police retaliated and resorted to lathi charge and fired tear gas. At the same time, launched a massive manhunt. Loads of police personnel also raided Babush's residence. Not finding the MLA there, they went berserk and started damaging vehicles and his house and arrested his son Amit. On getting the news of the arrest of their son, Jennifer Monserrat rushed to the police station, where it is alleged that policemen abused and assaulted her and then placed her under arrest. Babush, on hearing the news of his wife being arrested, marched to the Panjim police station along with Panjim Mayor Tony Rodriguez and allegedly started abusing the police for arresting his wife and damaging his house and vehicles. Seeing him walk into the police station, his supporters again started pelting stones at the police station and the situation got out of hand and Talegaon MLA and the mayor also had to taste police lathis. It appears that Babush did not anticipate the police to act against him, given his image and being an MLA. However, the police were in no mood to listen to his abuses and retaliated by placing him under arrest. However, Panjim Mayor Tony Rodriguez, who received head injuries, was arrested and admitted at Vintage Hospital. Babush Monserrat and his wife Jennifer were produced before the court, who has granted 7 days police custody to Babush Monserrat and 7 days judicial custody to his wife Jennifer. Amar Chhawaria for GOA365 from Panjim. सरकारी कार्यावळींनी आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री लेगीत उसरा पावतात. पत्रकार वाट पळयत रावतात. पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकार मतदारसंघाच्या दौऱ्यार असलो. कोरगांवच्या बाल खाजणार आमदार उसरा पावलो. रिपोर्टरान ते विशीं विचारतकच आमदारान तिडकीन ताचो कॅमेरोच भिरकटायलो. बऱ्याच जाणांक प्रश्न पडलो, लोकशायेचो राखणदार आशिल्ल्या आल्लेकार को गुस्सा क्यों आता है? पळयात आमदाराचें भडक नाट्य. तुमकां नाका म्हणून कित्याक करून दाखयता मोबायल कॉल व्हिडिओ काडटाय तूं कित्याक मला तो म्हणजे तुका येवपाचें जाल्यार यो बरें भाशेन तूं ना नाटकां करनाका तूं नाटकां म्हणजे चल पुढे चल MLA कडेन गेलो आनी MLA प्रवीण आल्लेकाराक विचारलें कितें जालां तर जालो इन्सिडंट इतलोच की प्रवीण आल्लेकाराक एका फंक्शन 2-3 फंक्शनां ताका आसलेलीं सो पयल्या फंक्शनाक गेल्लो थंय ताका मातसो लेट जालो आनी लेट जालो हो काही कारणास्तव लेट जाल्लो ताका मागीर ते कारण सोडून परत दुसऱ्या जाग्यार वयता म्हणसर आनी मातसो लेट जालो सो हो पत्रकार थंय आसलेलो कोरगांव म्हणटा थंय वयतकूच तेणेन पयलीं ताका विचारलें की हें कितें जालें काय म्हूण तूं लेट कितें येयलो हांगासरल्यान सुरू जालें पण अशें दिसून येता की लेट जालो आनी हो प्रश्न विचारून तेणेन कॅमेरा ऑन केलो हेणेन MLAन सांगलें दिसता ताका की कॅमेरा बंद कर म्हणून तर रिपोर्टर म्हटल्या उपरांत कॅमेरा बंद जावचो ना अशेंय बी आसा पण तो ऑन चालूच आसा तेजे क्वेश्चन चालूच आसलेले इतल्यान MLAन तेजे हात मारलो. हे घडणुकेचे आमदार प्रवीण आर्लेकाराक तशें व्हडलेशें दिसलें ना. ताणें माफी बिफी मागली ना. या फुडें अशें जावचें ना इतलेंच मिडिया मुखार सांगलें. वाद जालो तरी पत्रकाराचे हातींतलो कॅमेरा भिरकावटन मारप योग्य काय कितें हें आतां पेडणेकारांनीच थारावपाचें. आयज इन्सिडंट घडलेलो आसा आमच्या पेडण्यान पत्रकाराचेर कितें हें केल्लें म्हणून एटेक पूण तो खऱ्यांनी तें घडोंक ना कित्याक आयज सकाळी फुडें प्रोग्राम आसलो तेन्ना 9:30 स्पेशल चायल्ड तेन्ना ते 9:30 तो प्रोग्राम करून मागीर त्या टायमार तो देहासर पत्रकार नासलो मागीर तो वचून सेकंड प्रोग्राम आसलो देहासर रावलो तेन्ना त्या प्रोग्रामाक हांव गेलो तेन्ना तेणी सहज म्हाका तो प्रश्न केलो पूण
त्या टायमार तो इन्सिडंट घडलो. पण तशें म्हाजें हें नासलें कितें पत्रकारांक दुखोवपाचें, कित्याक आतां इतलीं वर्सां जालीं आमच्या पेडण्यान 2.5 वर्सां हांव काम करता, जाल्यार केन्नाच हांवें लोकशाहीचो हो केन्नाच दबाव करूंक ना. आनी हांवें केन्नाच पत्रकारांक खंयच्याच आमच्या पत्रकारांक आमच्या हांव सारकें भावा भशेन तांकां मारलेलें आसा. 2.5 वर्सां जालीं हांगासर हांव काम करता, जाल्यार तांकां हांवें सदांच बरें हितून, कित्याक म्हाका दिसता आमच्या पेडण्यान पत्रकार आहा तशें आमच्या गोंयांत केन्ना दिसता. कित्याक सगळ्यांक आमचे सदांच पेडणेकारां सगळ्यात फर्स्ट पेजीचेर आमचे आसताले आनी सदांच आमचे न्यूज आसताले. ताका लागून जे आयज इन्सिडंट घडला, पण तशें कांय ना. आयज तो म्हाज्या कडेन येयल्लो आनी म्हाज्या वांगडा रावन तो आमचो मकबूल म्हाज्या वांगडा रावन आमी ते उलयले, तशें त्या बद्दल कांय ना. आनी हेज्या फुडें ही घटना अशी घडची ना, कित्याक हांव सगळ्या आमच्या पत्रकारांकूच घेवन हेज्या फुडें वयतलो आनी सगळेच म्हाजे पत्रकार म्हाजे भाव आसतले आनी कोणाकूच अशें कितें दुखोवपाची म्हाजी इच्छा नासली आनी ती हेज्या फुडें आसची ना. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आनी आतां ह्या खेळा मळार जयपूर ह्या विद्यालयाच्या मळार सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीचेर गोंयान उत्तर प्रदेशाचेर 11 धांवड्यांनी मात केली. भारतान 8 बाद 131 तर उत्तर प्रदेशान 20 षटकांत 7 बाद 120 धांवड्यो काडल्यो. सय्यद मुश्ताक अली करंडक सर्तीत गोंयान उत्तर प्रदेशाचेर जैत मेळयले आनी 11 धांवड्यांनी हारायले. गोंयान 137-8 असो आंकडो उबारलो, तर उत्तर प्रदेश 20 षटकांत 120 धांवड्यो काडून कमी पडलो. कोस्टल स्टेटी कडल्यान केडी एकनाथान सगळ्यात चड 35 बॉलांनी 31 धांवड्यो काडल्यो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयच्या दर्यादेगांचेर वादळी वारो घोळपाक लागला. ह्या सप्तकांत वादळी वाऱ्याच्या सांगातान पावस घसघसतलो. हवामान खात्यान सुरवेक 18 तारखे उपरांत येल्लो अलर्ट कमी केल्लो, जाल्यार 19 आनी 20 तारखे खातीर परतून शिटकावणी दिल्या. बुधवारा सांजे कांय सुवातांनी गजगशीत पावस पडपाची शक्यताय आसा. ताका जोगला आनी गडगडाचोय सांगात मेळटलो. दनपारा सुर्याचें दर्शन जावं येता, ताका लागून तापमान 32 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावूं येता. सांजे थंडाय पातळटली, तापमान 24 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावूं येता. बुधवारा फांतोडेर धुक्याची शक्यताय ना. बोट मालकांक दर्यांत बोटी घालपाक ग्रीन सिग्नल मेळ्ळा. बिरेस्तार मेरेन गडगडाचो पावस. 19 आनी 20 वेर हवामान विभागाचो येल्लो अलर्ट. बुधवारा चडावत आनी उणें तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करपी बोट धन्यांक विशेष सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत आयकपाक गोंयकारांचो आवाज. गोवा 365 मोग आसचो.